बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. या संजेच्या वेळा जर तूं हांसून आसाय पूण तुज्या काळजांत दूख आसावय जाल्यार तुजे दिसपडत्यो जबाबदारी तुका मस्तू जडयेच्यो म्हूण जातात वय जाल्यार जायत्यो संगती तूं सॉल्व करूंक पळोवन आसाय पूण तूं सलवताय वय जाल्यार विविध रितीन तुका भें दिसता पूण तें तूं भायर दाखयनाय वय जाल्यार जायत्यो संगती तुज्या मनांत आनी तुज्या काळजांत जडयेच्यो जावन उरल्यात कोणाय लागीं त्या विशयांत आज उलयनाय जाल्यार हो आसा हीन वेळ. तुवें न्हिदोंक वयच्या पयलें सोम्या मुखार हो थोडो वेळ करसूंक जेजू तुका आपयता. जेजू तुका ह्या घडये आपयता कित्याक तुजें काळीज तुवें हाळू करूंक जाय. न्हिदोंक वयच्या पयलें तुजें मन तुवें हाळू करूंक जाय. खंयच्या संगती थंय तूं निराशेन आसाय, खंयच्या संगतीन तुका भें आसा, भिरांत आसा, सगळी जडाई सोमी म्हणटा ती म्हाका दी, ती म्हाका दी. एक घडी मावून रावया, दोळे आमीचे दंप्या, जे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. थोडो वेळ सोम्याचें आराधन करा तुमच्या काळजांत लावन. Adore the Lord in your heart. Adore Him because He is your Savior. Today if you are burdened with so many things, fears, responsibilities, unsaid sorrow that you have in your heart, the Lord calls you, invites you. My dear child, come to me and give me that burden that you are carrying throughout the day. Let's close our eyes for a moment. Spend some time before the Lord. तुझे जरीले पियं दिए सोम्या, तुझे जरीले पियं दिए सोम्या, ये माकरी पियं माकरी जिये माकरी. तुझे सरी कर तुझे जरी म्हाका येवंदी सोम्या, तुझे जरी पियेवंदी सोम्या, तुझे जरी जियेवंदी सोम्या, येव म्हाका दी पियेव म्हाका दी, जियेव म्हाका दी. इसायाचें पुस्तक चॅप्टर 46 वर्स 4. थंयसर सर्वेस्पर मनशाक म्हणटा, तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां ववयतलो, हांव तुमकां ववयतलो. आय विल कॅरी यू. जशें हांवें येदोळ केलां तशें फुडेंय हांव तुमकां आदार दितलो. As I have done before, hereafter in the future too, I will strengthen you. I will carry you. सोम्या जेजू, ह्या राती तुज्या मुखार हांव आसां, तुजें उतर हांव आयकतां. तूं म्हणटाय तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां वावयतलो. सोम्या जेजू, तूं आमकां वावयताय तुज्या हातांत, तूं आमकां वावयताय तुज्या काळजांत, तूं आमकां वावयताय तुज्या कुर्सार, तूं आमकां वावयताय तुज्या गायांनी. ह्या घडये हांव म्हाकाच तुका समर्पण दितां. सगळे आमी हें उतर परतून भवाडताना म्हणया, तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां वावयतलो. परतून म्हणया, हांव तुमकां वावयतलो, हांव तुमकां वावयतलो, हांव तुमकां वावयतलो. परतून आपणी सगळे आमी सांगात म्हणून वटल्यान गावया. तुझे जरी म्हाका येवंदी सोम्या, तुझे जरी पियेवंदी सोम्या, तुझे जरी जियेवंदी सोम्या, येव म्हाका दी पियेव म्हाका दी, जियेव म्हाका दी.
Psalm chapter 55 verse 22 हे उतर आमी वाचया. हे उतर सांगता तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. Give all your burdens to the Lord and He will take care of you. He will guide you. He will strengthen you this night. If at all you want rest, if at all you want to enjoy peace in your heart, surrender right now before the Lord. तुझे जरी म्हाका येवंदी सोम्या, तुझे जरी पियेवंदी सोम्या, तुझे जरी जियेवंदी सोम्या, येव म्हाका दी पियेव म्हाका दी, जियेव म्हाका दी. Psalm chapter 68 verse 19 सांगता आमचो भार तो ववयता देव आमचो सोडवणदार. म्हणया आमचो भार तो ववयता देव आमचो सोडवणदार. अर्गा तुका सुमया जेजू, होगळाव तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. I praise you Jesus, I praise you Jesus, I glorify you Jesus, I adore you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. तुझे जरी म्हाका येवंदी सोम्या, तुझे जरी पियेवंदी सोम्या, तुझे जरी जियेवंदी सोम्या, येव म्हाका दी पियेव म्हाका दी, जियेव म्हाका दी. ह्या घडये जर जेजू मुखार तूं आसाय, ह्या घडये जेजू मुखार तुजें काळीज तूं उबारती आसाय, आमी सगळीं तुज्या पासून मागता. सगळीं आमी एकामेका पासून मागया. कोण ह्या वेळा सोम्याच्या हाजीरपणांत आसात एकामेकाच्या गरजां पासून मागया. सरेंडर ऑल युअर प्लॅन्स. सरेंडर ऑल युअर फियर्स आणि मागया आमी सांगाता म्हणून एकामेकाच्या गरजां पासून सांगाता म्हणून मागया. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विणाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विणाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विणाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. मोगाळी माये तूं आमच्या काळजाची राणी, आमच्या कुटुंबाची राणी. आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. आम्हा सर्वांक तुज्या पुता बरी सांबाळ आनी आयच्या राती बरी न्हीद आमकां फावो कर. आमेन. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अकरेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुज्या मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभव, भेटिल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ल्या खातीर, बरे करचे संदर्भ सुकयल्ल्या खातीर, तुज्या हाजीरपणांत रावंक सुकल्ल्या खातीर, तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां. म्हाका वावूंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां. हे राती तुज्या आंजा मुखांत म्हाका पारोत कर. पवित्रात्म्या म्हजे मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय.
गूण कर दिसनातले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो. आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांत्र घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळट कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान, नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. तुका राधा देवा पुता, तुका राधा. ये देवा बाबा तू